मोगाचेनो आमी सोम्या संगी 40 वरां करसून आसा. ह्या भगिवन हप्त्यांत सोम्याच्या हजीरपणांत रावूंक तसो अनुभव करूंक मेळ्ळलो हो एक अवकाश आमकां व्हड एक बेसावंच सै. हे मुखलें एक वर आमी भुरगीं जेजू उत्तीम इश्ट ध्येयाकाल आराधन करतल्या आनी आमचे पसत म्हळ्यार सर भुरग्यां खातीर आनी तुमचे पसत हांगासर आसत्या वडिलां पसत मागतल्या. तुमी आमचे पसत म्हणजे तुमच्या कुटुंबांनी शेजारा वाड्यांत फिरगजेंत समाजेंत शिकपा संस्थांनी शिकच्या तशेंच अस्पताळांनी आसत्या भुरग्यां पसत मागात. आमी भुरग्यांनी बरे भलायकेन आसूंक जानवायेन वाडोवंक भावार्थाची बरी समजूनी जडोवंक शिकाप बरें करून शिकोवंक शेगुणांनी वाडोवंक वडिलांक विधेय जावंक आनी कुटुंबाचो संतोश आनी समाजाचो अलंकार जावंक गस आसची करपा दिनी आमचो सदांच मोग करच्या जेजू लागीं मागया. सुरवेर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसत्या भुरग्यांचो इश्ट जावन आसत्या जेजूक आराधन करया आनी ताची महिमा वर्णुया. आयल्या तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. हे भजन आमी गावया गाताना दिबेर पडया आनी ह्या एकरिस्तान हजर आसच्या जेजूक आमकांच आमी समर्पुया. हे भजन देखून आमी भुरगीं पयलें गायतल्या तुमी उपरांत 3 उतरां रिपीट करची.
पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपी हजर आसच्या आमच्या मोगाळा जेजू दीस आनी रात ह्या सक्रामेंतांत आमकां तूं राखून रावताय. तुजे लागीं आयलेल्या लागीं तूं मोगान उलयताय, पुजयताय, तुज्या पवित्र उतरांनी दैवीक प्रेरण आनी धैर्य दिताय, निराशा बरवशान बदलताय, सलवनी जैतान परिवर्तन करताय, दूख काडन संतोषान भरताय. ह्या तुज्या मोगा आनी उपकारा पसत तुका आमी दिनवासताव आनी तुजी स्तुती गाताव. आमी तुका आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पडोवंक सकनाव तरी भावार्थान आमी वळखताव की तूं आमचे मदें संपूर्ण रितीन हजर आसाय. तुका आमी वंदिताव, तुजें आराधन करताव आनी तुजी महिमा वाखणताव. वै सोम्या, आमच्या कुटुंबाचो दिवो उजवाड आनी संतोष जावन आमकां तुवें धाडलेल्या खातीर आमी तुका वंदिताव. तुज्या मोगाची साक्ष जावन तुज्या सरक्या आनी सुरूपायेच्या आंजांक आमकां आमच्या दाडा माम्मीच्या काजारी बेसांत मोगा फळां जावन धाडल्याय देखून आज आमी तुका अर्गां पाटयताव आनी तुका दिनवासताव. आमकां तुवें दिल्ल्या सवतेन्या तालेंतां आनी बुदवंतकाये पसत येदोळ आमकां शाबीत राखून व्हेल्ल्या पसत तुका आमी अर्गां आनी होगळाप दिताव. आमच्या कुटुंबांतल्या आनी समाजेंतल्या सर भुरग्यांक आज तुज्या पांयांतळी दवरन तांचे पसत मागूंक हो पवित्र वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या आसता. तुका जावं स्तुती, वंदन आनी आराधन आतां आनी सदांकाल. आमेन. आतां आमी सकट बसया आनी इल्लो वेळ मौन सांबाळया.
भुरगीं सर्वेस्पराचें देणे आनी दायज म्हणटा किर्तन 127:3. कुशीचें फळ ताचें दान, जशें झुजाराच्या हातांत बाण, तशें तरणाटपणाचें पूत. ज्या मनशान तसल्यांक आपल्या पोत्यान भरल्यान तो बगी. शाराच्या दरवट्यार आपल्या दुस्माना कडेन वाद करतना तो लजेक पडचो ना. आमच्या भुरग्यांनी, आमच्या कुटुंबांनी भुरग्यांक आमकां व्हरतें दायज जावन दिल्ल्या देवाक आतां आमी अर्घ आनी होगळाप दिवया. तुमची जवाब अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. भुरग्यांक तुज्या मोगाची साक्ष जावन तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. तुज्या सारक्या आनी सुरपयाच्या भुरग्यांक आमकां दिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. भुरग्यांद्वारे तुवें लग्ना बेस फळादी केल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. कुटुंबान भुरगीं आमचें दायज आनी आस्त जावन दिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमच्या भुरग्यांक देन्या शेगुनांनी नेटयल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. भुरग्यांद्वारे आमकां मेळच्या संतोशा पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. भुरग्यांतय तुकाच अनुभव करूंक दया केल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमच्या भुरग्यांक मेळच्या बऱ्या शिकपा पासत पिडे शिडेंतले आमच्या भुरग्यांक राखल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. दिसपडते भुरग्यांचे जतन घेतिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. भुरग्यांक सदांच राखून सांबाळलेल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. कुटुंबाचो आनी पवित्र सभेचो दिवो जावन भुरग्यांक दये केल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमच्या भुरग्यांक फावो केल्ल्या यशस्वे पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमच्या भुरग्यां दरवीं आमकां बरवसो दिल्ल्या पासत अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां बरी पापा मम्मी फावो केल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां मुगान सांबाळटली आब आनी माय फावो केल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमचो मोग करतल्या धाकटू बाय भाव आनी भयणीक दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां बरी इस्कल बरी शिक्षकां दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां परिक्षेनी तशें हेर संतींनी आमकां जाय दिल्ले खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां बरी फिरगस बिगार दोतोन शिकोवंक सिस्टरांक दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां दिसपट्टे बरें खाण न्हेसोवंक वस्तूर रावंक बरें घर दिल्ले खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां बऱ्या भलायकेन ह्या घडये मनसर राखून सांबाळलेल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां बरी फ्रेंड्सां फावो केल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां विविध रितींच्या तालेंतांनी आमची जिणी सोबयल्ल्या खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां आदर्श आनी मार्गदर्शन जावन सांता भक्तांक दिल्ले खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. सक्रामेंता मुखांत्र आमचे पालन पोषण करचे खातीर अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेसू. कशें एक गवळी आपल्या हिंडाक सोगासानेन चलयता तशें सोमी आमचो सर्वांचो पोस करता. ताका परायेची बंदड ना. तो हरेकल्यांक नांवान वळखता आनी जें कितें शेळयेक गरजेचें आसा तेंच दिता. आमचो सन एकल्याचो बरो गवळी जावन आमी आमची जतन घेवच्या सोम्याचे बरेपण वर्णून तूं सोम्या म्हजो गवळी हें भजन आमी गावया.
जिविताचे श्रेष्ठ बेसांव आनी देणे भुरगीं ताच्या भुरग्यांचें तो रक्षण करता तांकां कितेंच बदाक जायनाशें राखता तांकां कितें जाय तें सगळें दिता म्हणलें सत आनी नेंतुल्या भुरग्यां विशीं देवाचें काळीज कितें म्हूण पवित्र पुस्तक जायत्या जागांनी आमकां परगटता तें आतां समजूंक प्रयत्न करया द्वितीनियम अध्याय 1 30 आनी 1 वळ सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वेता जशें तो तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत तुमच्या पक्षेन झुजलो तशें तो आतांय तुमच्या पक्षेन झुजतलो तेच परी आरण्यांत तुवें हें देखलां जशें एक बापोय आपल्या पुताक वावयता तशें सर्वेस्पर तुज्या देवान सगळ्या तुमच्या पयना वेळार तुमी हे सुवातेक पावा पर्यंत तुका वावोवन हाडलां आयच्या काळाचे संस्कृतेंत भुरगीं जाणट्या अंताच्यो जायत्यो संगती आनी पांतवाहानां फूड करून आसात तांणी पळोवंक नजो जाल्ल्या संगतींक तीं साक्ष जातात ह्या हंतार तांकां राखचें आनी मार्गदर्शन दिवचें आमचो मलगड्यांचो पात्र जायचें देव बरो बापय जावन आमच्या जिवितांत आमकां वोवयता म्हणटा देवाचें उतर हें उडासन दवरन आमी आमच्या भुरग्यांक असल्या तांच्या पांतवाहनाच्या समयार देव कितें तांकां जावंक आशेता तें आमचे तबेन दिल्ल्या भुरग्यांक आमी जावंक सकचे मुनियो 18 वळ 10 सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ट बुरज नितीवंताचेशी धांवतात आनी सुरक्षीत आसतात बें दोस्ताना कोणी पुनी खंय पुनी बलिश्ट आसो सोदचें स्वाभावीक जिणयेंत कसलेंय वादळ येवं कसली सर्वली मेळों कितली निराशी जावं कसली अडकळ फूड करूंक मेळों आमी भिवची गरज ना म्हणलें आमच्या भुरग्यांक सारकें कळीत आसचें कित्याक बलिश्ट बुरूज आनी भद्र खोटें तशें सुम्याचें रक्षण आमकां आसा म्हणल्या धैर्यान आमी बरवशान जियेचें अशेल्या बरवशान भुरग्यांक वागयचें
मार्कच्या वांजलांतलो एक वांटो आमी चित दिवन आयकुया. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायले. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सै. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज्य एका ल्हान भुरग्या परी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पुटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. भोवनूनी भयणीनो, वडिलांनी आपणाच्या भुरग्यांक जेजू लागीं हाडचें तें पिंतूर आमच्या मोती पडद्यार आमी हाडया. आजून आमी आमच्या भुरग्यांक वडिलां सरशीं बेसांव मागोवंक धाडटा. आनी हांगासरी वडिलां आपणाच्या भुरग्यांक जेजू सरशीं धाडटात बेसांव घेवंक. थोडो वेळ आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करया. आमच्या भुरग्यांक आज जेजू लागीं वचोंक कितें आनी कोण अडखळ जाता? जेजू लागीं आमच्या भुरग्यांक वरीचे जाल्लीं आमी वडिलां खंय तरी सुकोवन पडल्या. जर आमच्या भुरग्यांक कितें जेजू लागीं व्हरता आनी कितें जेजू तावन पयस व्हरता तें पारखूंक शकना हांव तर जेजू तावन पयस व्हरच्या संगती तावन आमच्या भुरग्यांक राखचें कोणें? तांकां जेजू सरशीं व्हरची जबाबदारी पाळची कोणें? जेजूचो सांगात आनी ताचे थंय आकर्शण ना आसची आमची भुरगीं कितें जावंक पावतलीं? जिवितान खंय वचून पावतलीं? हें केन्नापुणी आमी चिंतलां? आमच्या भुरग्यांक सकट दिवंक आमी शकता, कसलेंय जोडूंक आनी साधन करूंक आमी पाठिंबो दिता. पूण जेजूक दिवंक, जेजू लागीं वेचे बरी करूंक शकल्या उडास दवरया. जेजू तावन ती पयस जाताना आमी मोदें पडोवन तांकां जेजू थंय फाटीं परतोवंक कुमक करची वर्ती जबाबदारी आमकां आसा.
सौम्या हा वर्गात येता तुझी विचित्र त्याने आलता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हरसून वाटा तुका सौम्या हा वर्गात येता तुझी विचित्र त्याने आलता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हरसून वाटा सूर्यो संतारा उजवाड सांगता अंतरल तुझी मैमेन ती भरतात सूर्यो संतारा उजवाड सांगता अंतरल तुझी मैमेन ती भरतात रसनार तू रसना तुझे नाव पवित्र जाव गावांगा रसना तू रसना तुझे नाव पवित्र जाव गावांगा तुका सौम्या वर्गात येता तुझी विचित्र त्याने आलता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हरसून वाटा नावाडटात तुका फुला फुला वाकणटात तुका मनशा बाळा रस फुला वाकणटात तुका मनशा बाळा रसना तू रसना तुझे नाव पवित्र जाव गावांगा रसना तू रसना तुझे नाव पवित्र जाव गावांगा सौम्या वर्गात येता तुझी विचित्र त्याने आलता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हरसून वाटा वर्गात येता तुझी विचित्र त्याने आलता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हरसून वाटा Luke 2 verse 51 to 52. जेजू तांचे सांगता नजरेतांक पाटी आयलो तांकां तो काळ जावन जियेलो पूण ताचे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणात जागोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जनवायेन आनी प्रायेन वाडलो
तांकां तो काल जावन जियेलो. जेजू आमचो इश्ट आपल्या आवय बापायक काल जावन जियेलो. आमी आमच्या पप्पा मम्मीक काल जावन जियोंक आसा. मम्मा दाडान कांय काम सांगल्यार आमकां राग येता. होमवर्क आसा म्हूण निबाद दिवन आमी सुकारी मारता. जेजू जानवायेन वाडलो. जेजूक एकच फावटी सकड संगती कळीत नातल्यो. तो सकड संगती समजूंक शिकता. तो पळयोवन शिकता. तो आयकून शिकता. तो सवालां विसरचे मुखान शिकता. तूं आपल्या वडिलां सांगाता वेळ कसीच्या मुखांत्र शिकता. आनी देवाळांत शास्त्रीय सांगाता संवाद सलचावा मुखांत्र शिकता. आमी जेजू भशेन बरें बूक वाचचे मुखांत्र मम्मा डाडा लागीं, धाकटू बाये लागीं, टिचरा लागीं, आप माय लागीं सवालां विसरचे मुखांत्र शिकता. जें कितें स्कुलांत शिकयतात, दोतोरनेच्या क्लासींत सांगतात, जें कितें घरा समजयतात, हें पुरा आयकूनच्या मुखांत्र आमी जानवायेन वाडटा. प्रायेन वाडलो. जेजू ल्हान आसलो आतां कुडीन वाडून व्हड जावन आयलो. जेजू जेवतालो, न्हिदतालो, आमचे बरीच खेळटालो आनी अशें तो कुडीन दाटो मोठो जावन आयलो. बरे कान केल्ले वेळा, बरे रेस्ट घेतले वेळा, धांवले वेळा, खेळले वेळा आमची कूड वाडटा. आमच्या कुडीची बरी करून जतन घेतना आमी जेजूचो पाटलाव करता. जेजू देवाक मानवलो. जेजू देवाक विधेय जावन चलचे मुखांत्र, मग्ने करचे मुखांत्र आनी देवान दाखयल्या वाटेन चलचे मुखांत्र जेजू देवाक मानवलो जावन वाडलो. आमी बायबल वाचिल्ले वेळा, आमच्या मम्मा डाडाक काळ जाल्ले वेळा, बरी विंचोवन केल्ले वेळा आमी देवाक मानवल्ले जाता. दयाळायेची तशें प्रामाणीकपणाची हरये करणी देवाक आमी हाय फाय दिवचे तसली जाता. जेजू पेल्यांक मानवलो जावन वाडलो. जेजू हेरांतय मोगाळ आनी दयाळ आसलो. तो हेरांक कुमक करतलो, हेरांक गौरवान लेखतलो, दुसऱ्यांक जेजू भोंवतणी आसूंक खुशी जातली. हेरां सांगाता फ्रेंडली जावन आसचे मुखांत्र, आमचे ते आसचे हेरांक ते वांटून घेवचे मुखांत्र, आमच्या फ्रेंड्सांक कुमक करचे मुखांत्र, प्लीज, थँक्यू म्हणचे शब्द तवळ वापरचे मुखांत्र आमी मनशाक मानवल्ली जाता. केन्ना आमी दयाळेच्यो करण्यो आदारता, तेन्ना आमची भोंवतणी लोक आसता. जर आमी रागिश्ट आसता, तेन्ना मनशां आमचे लागीं येवच्या की पयस वचूंक सोदतात. आतां आमी थोडो वेळ मौन रावया.
तर आतां विश्वास म्हजो तुजे ते तुजो मोग सोम्या मुजे ते गीत गव्या. आमी आतां उबे रावया. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. तुजे संगी सोम्या हांव सोलुता तुजे दय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव सोलुता तुजे दय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत तुजो वैभव नाटापी. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत तुजो वैभव नाटापी. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकुळटा वाशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकुळटा वाशेता. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. विश्वास म्हजो तुजे तर तुजो मोग सोम्या मुजे तर. तुजे विण
आतां सकट्यांनी बसचें. तर आमी जेजू भाशेन देवाक तशें पेल्याक मानवल्ले जावन वाडोवंक कुडीन आनी जनवायेन वाडोवंक ह्या एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं मागया. जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. मोगाळा सोम्या, तुजे बरी आमी भावट्टान वाडोवंक देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडोवंक आमकां तुजे बेसांव दी म्हूण मागता. तुमची जबाब: मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सुम्या जेजू, भुरग्यांनी तुका आमी भुरग्यांनी तुका वळखूंक, तुका जाणा जावंक, तुजो अनुभव जोडूंक, तुजे वाटेन समकोवंक, तुका तांचो आदर्श जावं घेवंक, तुजो ताळो आयकूंक, तुजे उत्तर वाचूंक आनी नियाळूंक आनी सदां तुजे संगता रावूंक कुमक कर म्हूण मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आत्म्या म्हज्या सवेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा पयस करता. सुम्या जेजू, आमकां भुरग्यांक तुज्या मोगान बर. तुजे सवळे काळ रावून तुजे बरेपण जडोवंक फावो कर. जिणेन तुजी स्तुती करूंक सदां तुका विश्वासी रावूंक, तुजे बरेपण आनी उपकार सदां उगडास काण. तुका अर्गा स्तुती भेटोवंक तुजे कृपेन बर. दिसपडते देवा विरोध वसूंक करच्यो सुखी आनी अपराध वळखून तुजे कडेन बोक्सांनी मागून राजी जावंक आनी सरितीच्या बनपासान ते सुटोवंक आमकां तूं आदार दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. जानवायेन तुजे कान दिशी जाल्यार, शाणेपणाक तुजें काळीज उगडशी जाल्यार, सारके समजोवणे खातीर खरेंच विनंती करशी जाल्यार, गिन्याना खातीर उलो मारशी जाल्यार, रुप्या भाशेन ती अत्रेकशी जाल्यार, लिपोवन दवरल्या दिव्या भाशेन ती सोदशी जाल्यार, सवेस्पराची भिरांत म्हणल्यार कितें म्हूण तूं समजतलोय आनी देवाची जानवाय तुका मेळटली. सुम्या जेजू, संवसारी जानवाय आनी इस्कोलाच्या शिकपा सवे बावार्थाची खरी समजुनी जोडच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक उर्बेवंत कर. लौकीक शिकप आनी बावार्थी शिकप दोनी समान महत्व दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. प्रामाणीक मनीस आपल्या इश्टांक वाट दाखयता, पूण नश्ट्यांची साल तांकां वांगट्या वाटेन लायता. सुम्या जेजू, तूं आमचो बरो, खरो आनी विश्वासी इश्ट. आमचे हरेकल्यांचे वाडावळींत इश्टांचो प्रभाव धराळ पडटा. सुम्या, आमकां बऱ्या इश्टांक फावो कर म्हूण मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या सगळ्या वरांत जेजू लागीं हो वेळ करसूंक आदार दिल्ल्याक बेसांवांनी बरयल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिवया. गावन गीत. तुका सोम्या हांव अर्गां दितां.
तुझे नाव पवित्र गावांगा रचना तू रचना ना तुझे नाव पवित्र गावांगा तुका सौम्य हावर आदिता तुझी विचित्र ज्ञानी आता तुझो देवी मोग प्रकट करता तुका भोवन आनी भयणीनो हे सगळें एक वर आमच्या नेंतुल्या बाळांनी जेजू संगी करसूंक आमकां आदार दिलो. ह्या वेळार आमी सगळां उबी रावया. न्हय मात्र ह्या भुरग्यां पासत आमच्या सक्कड जावं आमच्या घरांनी आसच्या आमच्या शेजारा आसच्या आमच्या फिरगजनी आमच्या वाड्यांत आसच्या सक्कड संवसारांतल्या सक्कड भुरग्यांचो उडास काडया. प्रत्येक जावन पिडे वरवीं कुडीच्या अस्कतकाये वरवीं झुजा वरवीं गालाट्या वरवीं कोस्टूंच्या भुरग्यांचो उडास काडून जेजून शिकयल्लें मागणें मागून तांचेर ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजूची बेसवां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. आमेन. Thank you.